दीस ब्रेस्तार नोव्हेंबराची 13 तारीख 2025. पहिले मसप जाणवायाच्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 7 वळ 22 तावन अध्याय 8 वळ 1 पर्यंत. जाणवायेंत एक आत्मो आसा. तो आत्मो बुद्धवंत, पवित्र, अप्रतिम, जिनस्वार, सूक्ष्म, सुटसुटीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चतुर, आडावंक नजो आसलो, उपकारी, मनशांक मोगाळ, थीर, सुरक्षीत, प्रशांत, सर्व पदवेदार, सर्वेक्षक आणि तो सर्व बुद्धवंत, निर्मळ आणि सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा. कित्याक जाणवायाचें चलन सगळ्या चलनाप्रास चड सुटसुटीत. ती इतली परिशुद्ध की सर्व वस्तूंनी ती भितर सरून व्याप्ती करता. ती देवाचे पदवेचो श्वास, सर्व पदवेदाराचे महिमेंतले शुद्ध वतप. देखून कसलेंच मेळ्ळें तिचे भितर रिगना, कित्याक ती सासनीक उजवाडाचें प्रतिबिंब, देवाचे पदवेचो खत नातिल्लो आरसो आनी ताच्या बरेपणाचो रूपकार. ती एकलीच जाल्यारी ती सगळें करूंक शकता. आपूण बदल नासतना रावून ती संवसार नवसरता आनी सर्व संतती पर्यंत भाग्यवंत आत्म्या भितर रिगून देवाचे इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपजयता. कित्याक जो जाणवाये सांगता जियेता तसो मात्र देव मोग करता. ती सुर्याप्रास चड परजळीत, सर्व नखेत्रांचे राशीप्रास श्रेष्ठ, उजवाडाक सर केल्यार तीस प्रथम स्थान घेता. कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता, पूण वायट जाणवायाचेर जैत घेवंक शकना. व्हड पदवेन ती पृथ्वेर शेकान शेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बरे रितीन मांडून हाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 89 तो 90, 90 आनी 130, 135 आनी 175. श्लोक. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनाक बाळता. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनाक बाळता, सर्गार तें सदांच थीर रावता. तुजें विश्वासीपण सर्वेस्परा संततेच्या संततेक बाळता. तुवेर आसलेल्या पृथ्वे बरी तें थीर आसा. श्लोक. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनाक बाळता. तुजे फर्मणा प्रमाणें सगळें आजुनी अस्तित्वांत आसा, कित्याक सगळी रसनस तुजी साकरी करता. तुजें उतर घासतना उजवाड फांगता आनी सद्या काळजाच्या मनशांक समजणी दिता. श्लोक. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनाक बाळता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साखरांचेर फांकय आनी तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखणतलों. तुजी उपदेसा वरवीं म्हाका आदार मेळो. श्लोक. तुजें उतर सर्वेस्परा सासनाक बाळता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. हांव दाखवाल, तुमी ताचे फांटे, म्हणटा सुमी. जो कोण म्हजे सवें रावता ताचे सवें हांव रावतां, तो यथेश्ट फळ दिता. हालेलुया, हालेलुया. शुभवार्ता. सांत लुका प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 7 वळ 20 तावन 25 पर्यंत. देवाचें राज केदाळ येवचेर आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचें राज दोळ्यांक दिसचें बरी येना, वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणीय म्हणासो ना. कित्याक देवाचें राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशापुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतात
तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय, तो हांगा आसा, आनी पळय, तो थंय आसा म्हणटले. पूण तुमी भायर सरनाकात आनी ताच्या फाटल्यान धांवनाकात. जगलने मारतना जशें एक पंथांतल्यान आनी एक पंथा पर्यंत मळब थळथळटा, तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. पूण ताचे पयले ताणें जायते सोंसूंक आसा, आनी हे संततेन ताका निरा करूंक आसा. देवाचें उतर हें: वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. क्रिस्ता थंय आमी सर्व एक कूड भाव भयणी, मोग, दया, उदारपण भोगतना देवाचें राज्य भोगयेत. देवाचें राज्य दिसत्या भायल्या वस्तूंनी पळोवंक मेळना, मागार तें आमच्या काळजांत आसा. फारिजेवांनी देवाचें राज्य ह्या संवसारांत आसा म्हूण चिंतलें, पूण जेजू तें दोळ्यांक दिसना म्हणून स्पश्ट करता. सांत पावल सांगता, देवाचें राज्य खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना, मागार नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोश भोगच्यांत तें आटापून आसा. जेतना मनीस संवसाराच्या खोटेपणांतावन बरे वाटेक परतना वा बदलावण हाडूंक प्रयत्न करता, तितल्या मापान देवाचें राज्य आमचें तें वाडटा. देवाचें राज्य जेजूस, देवाचो प्रथम जनीत पूत. ताचें येणें ह्या संवसारांत देवाच्या राज्याचो आरंभ आनी देवाचें राज्य संपूर्ण रितीन जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वेळार स्थापीत जातलें. आयचें पयलें मासप देवाचें जणवायेन जियेता तसो देव मोग करता म्हणटा. देवाच्या राज्यान जियोंक देवाची खरी जाणवाय गरजेची. ती जाणवाय पवित्र, दयाळ आनी मोगाळ. देखून ती जाणवाय आमी आपणायचे. देवाचें राज्य आपणावंक देवाची जाणवाय जोडया.